Sister Connie, screen दिसतं? Yes, sister. Okay. We'll do the prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, your word says, when two or three are gathered in your name, you are in the midst. Thank you, Lord Jesus, for this precious time in your presence. We worship you, we praise you, we glorify you, we bow down, Lord, in your presence. Lord, as we gather to learn about fighting the good faith of fight, prepare our hearts, our minds, and our spirit to receive your living word. Abba, your word says that faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. So let every scripture we hear today ignite faith on the inside of us. In the name of Jesus, I bind and rebuke every distraction, every doubt, unbelief, every fear, every lie of the devil that tries to steal the seed of your word. Lord, I bind it, I rebuke it in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you for teaching us, for convicting us, for correcting us, for strengthening us, and for building us up in your holy faith. Thank you, Lord Jesus. Let today's teaching not just be an information, but a transformation that renews our thinking, that renews our mind, and help us to walk in victory as a victorious in Christ. Because, Lord Jesus, you have already declared us victorious. And today we choose to learn how to stand, how to walk and live by faith, to see the manifestation of your finished work in every areas of our life. Thank you, Holy Spirit. Take complete control on my vocal cords. Take complete control of my words, of my thoughts. Let every word be yours and nothing of mine. I bind and rebuke the spirit of cough, irritation. You have no place and no right. Thank you, Lord Jesus. I release the angels of peace. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. Yes, sister. Beloved. Thank you, Jesus. So, आयज न्हू आमी आमकां पवित्र आत्मो शिकयता भावार्थ्या वयर. लास्ट सेशनूय आमी भावार्थ्या वयरूच शिकलोली. स्पिरीट सेन्स आनी कार्नल सेन्स शिकलोली. उडीक आसा? स्पिरीट वर्सेस कार्नल, आमची फ्लॅश वर्सेस स्पिरीट, फेथ. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो आमची क्रिस्तांवाची जर्नी एक भावार्थ्याची जर्नी, रायट? जर्नी ऑफ फेथ. आनी देवान आमकां हुंय तरी बायबलान प्रॉमिस केला, जेन्ना तूं देवाच्या उतरान येता, जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान आहा, तुजी जर्नी सारकी हॅपी गुडी गुडी आसतली म्हणून बरयला, बेड ऑफ रोजीस सारकी. ना. आमकां सांगला न्हू, हे संवसारान आसत सोर आमकां कितें आसतले, ट्रायल्स, टेस्ट आसतले, रायट? आमकां Yes. Gospel of John Yes. chapter 16 verse 33 जेजू म्हणटा, जे मेरेन तुमी आपल्याक रिगून रावताय, तो म्हणटा हे संवसारान तुमी आसत सोर तुमकां ट्रायल्स, टेस्ट, हो संवसार तुमकां सतायतलोच, ट्रायल्स, ट्रिब्युलेशन, टेस्ट येतले. पूण जेजू म्हणटा, बी अ गुड cheer because I have overcome the world. हांवें जोयत घेयला म्हणटा सैतानाचेर. सो आमकां न्हू ऑलरेडी विक्ट्री दिली, पूण दर एक दिसाक न्हू भावार्थ्याचेर, भावार्था आड न्हू सैतान येता. आनी तेकाच लागून पवित्र आत्मो सेंट पॉला कडच्यान आमकां तिमोथीन सांगता, 1 Timothy chapter 6 verse 12, ओके, फायट द गुड फायट ऑफ फेथ बरयला. आतां फायट कित्याक बरयला थिंगा? फायट द गुड फायट ऑफ फेथ बरयला. फायट कित्याक बरयला? फायट बरयला कित्याक थिंगा कोण तरी ऑपोजिशन हा, रायट? आमकां चॅलेंज दिवपाक. देर विल बी वॉइसेस, खंयचेय तरी वॉइसेस येतले, सिट्युएशन्स, फोट्यो, थॉट्स, चॅलेंजीस जे आमचेशी दर एक दिसा उलयता चिंतनांतल्यान.
तेकाच लागून बरयलां फायट द गूड फायट ऑफ फेथ. कित्याक फेथ टेस्ट जातलो, सैतान येतलोच तुजी ती देवाची उतराची बी काडपाक. कित्याक सैतानाक खबर आहा जेन्ना तूं भावार्थान चलता नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू. कित्याक भावार्थ स्वर्गीच्या राजाची करन्सी रायट. आमी शिकल्या रायट. फेथ इज अ करन्सी रायट. फेथ इज अ लँग्वेज. सो एनमी आहा म्हणूनच थिंगा फायट बरयला रायट. कोण तरी आमकां फायट दिवपाक आहा, एक एनमी हा. आनी तो एनमी आमचो घरची न्हू, तो एनमी डॉक्टर्स रिपोर्ट न्हू, तो एनमी आमचे फायनान्सीस वो आमचे पास्ट वो आमचे सोर भोंवतणी हाय तो लोक न्हू. एनमी कोण? सैतान. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता सैतान म्हणटा फोटीचो बापूय फादर ऑफ लायज, जो कॉन्स्टंटली एवरी डे एटॅक करता. हूंय एटॅक करता? आमच्या मायंडान एटॅक करता. कसो एटॅक करता? एक तुका चिंतना दितलो, एक विस्पर ऑफ डावट करतलो, एक तुका दुबावाचें चिंतन दितलो, फियर दितलो, अनबिलीफ दितलो, जायते क्वेश्चनां घालतलो देवाच्या उतराचेर. होरेंच तुका पेकोवणी मेवल्या, होरेंच सगळें सारकें जातलें, होरेंच देव तुजो मोग करता. कित्याक सैतान जाणा जेन्ना एक भावार्थी भावार्थान चलता कांयच ताका अनस्टॉप करूंक जायना. नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो तेकाच लागून आमकां कोण तरी ऑपोजिशन हा, सैतान आहा म्हणून तेकाच लागून देवान म्हणलां, पवित्र आत्मा आमकां सांगता फायट द गूड फायट ऑफ फेथ. ले होल्ड ऑन इटर्नल लायफ. आतां इटर्नल लायफ म्हणजे कितें? सासणीक जिवीत, हे संवसारान फॉरएवर रावप. इटर्नल लायफ म्हणजे कितें? Yes, Gospel of John chapter 17 verse 3 आमकां सांगता इटर्नल लायफ म्हणजे knowing God the Father, God the Son through the Holy Spirit. So fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. आता कन्फेशन, गुड कन्फेशन करपाक लायला इन द प्रेझन्स ऑफ मेनी विटनेस. एक कन्फेशन न्हू, आमचे पातकाचे कन्फेशन न्हू. कन्फेशन उतर ग्रीकान जे कितें देव उलयता तेंच तूं उलयता. देव म्हणटा हांव गरीब जावन येयलो तुका ग्रेस करपाक. 2 Corinthians 8:9 आमकां सांगता की जेजू गरीब जालो ह्या संवसारान आमकां ग्रेस करपाक. सो तुयी तेंच उलयता, वय जेजू दो म्हजो बँक स्टेटमेंट म्हजेशी उलयता पूण हांव जाणा जेजू तूं गरीब जावन ह्या संवसारान येयलो म्हाका ग्रेस करपाक. तुजें उतर सांगता जेजू एफिशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 3 की तुवें आमकां उत्मीक देण्यांनी बोल्लां. वय जेजू घोडे भायल्यान म्हाका कांय दिसना पूण उत्मीक संवसारान इन स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तुवें म्हाका सगळें डेपॉझिट केलां. ऑल द ब्लेसिंग प्रॉस्पेरिटी सगळें घालून दवरलां. सो आतां तूं कितें करता? कन्फेशन इन द प्रेझन्स ऑफ मेनी विटनेस. तूं जेजूच्या उतराक तुजो ताळो दिता. जे पवित्र पुस्तकार आहा बरयलोलें तेका तूं आवाज दिता, तुजो ताळो दिता, तुजो वॉयस दिता. सो ही स्क्रिप्चर अंडरस्टँड जाली? फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ. थँक यू जीसस. आनी भावार्थ न्हू जशी आमी एक्सरसायज करता रायट. आमची कूड वाडपाक एक ल्हान भुरगें आहा. ते ल्हान भुरगें वाडपाक आमी त्या भुरग्याक कितें करता? जेवण दिता रायट. बरें जेवण दिता, मल्टीविटामिन्स मिल्क. कित्याक तें भुरगें वाडोंक जाय रायट. तेच भाशेन भावार्थ न्हू आमकां जोण एकल्याक रोमन्स चॅप्टर थँक यू लॉर्ड जीसस 12 वर्स 3 थिंगा जेजू म्हणटा, देव म्हणटा की आमकां जोण एकल्याक एका मापाचो भावार्थ दिला, सेम मेजर ऑफ फेथ दिला. सो आतां हो फेथ वाडपाचो चोडपाचो काम आमचें. आनी फेथ कसो वाडटलो? जशी आमची कूड वाडपाक बरी भलायकी उरपाक आमी मल्टीविटामिन्स घेता, आमी सदां जेयता, आमी सदां शावर घेता टू क्लीन, टू ग्रो, टू बी हेल्थी. सो तेच भाशेन न्हू फेथाकूय बिल्ड करपाक एवरी डे आमी आमचे स्पिरिटाक जेवण दिवपाक जाय. आनी तें स्पिरिटाचें जेवण कितें?
देवाचे उतर. देवाचे उतर. आणि देवाचे उतर आयकून कितें जाता सिस्टर कॉनी? भावार्थ येता. भावार्थ येता. सो आमकां रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 आमकां सांगता. सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग and hearing. दोन पावटी हियरिंग बरयला. हिंगा बरोवंक ना की फेथ कम बाय जस्ट बाय हर्ड. एकूच पाटी आयकल्याक भावार्थ येता म्हणून बरोवंक ना. हिंगा बरयला फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्रायस्ट. आता जायते न्हू स्क्रिप्चरांचेर हा बाय द वर्ड ऑफ गॉड बरयलेले हा. सो आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ नोट हियर. ओके, हिंगा बरयला भावार्थ येता जेजूचे उतर आयकोन भावार्थ येता. पूण जायते पावटी डिफरंट बायबलाचे जावं ते आमचे कोंकणी बायबल वा दुसरे बायबलांचे तिंगा बरयला भावार्थ येता देवाचे उतर आयकोन. पूण ओल्ड टेस्टमनान जरी तर आमी वयशी तिंगा जायते कोडे कर्सीस बरयलेले आहाय रायट. कर्सीस आहाय. जायते कोडे आमकां पोवंक मेवता फॅरसीस उलयताय. सो आख्खो बायबल देवाचे उतर. पूण सोगले कोडेन ते कर्सीस बीन आयकोन आमकां भावार्थ येता. हिंगा कर्स पडो थिंगा हें जावं तें आयकोन आमकां भावार्थ येता भिरांत येता. भिरांत येता. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां भावार्थ कसो येता जेजूचे उतर आयकोन. जी उतरां जेजू ह्या संवसारान कित्याक जेजूनच बापाक रिवील केलो रायट. जे आतां आमच्या Yes. बापाक जाणा जावपाक जाय जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां जेजूक जाणा जावपाक जाय कित्याक जेजूनच बापाक रिवील केलो. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां भावार्थ कसो येतलो आमचो भावार्थ कसो वाडटलो जेन्ना आमी दर एक दिसा जेजूचे उतर आयकता. कित्याक जेजूच्या उतरांतल्यानूच भावार्थ येता. सो आयज न्हू हो आमचो भावार्थ गोट करपाक टू ग्रो इन फेथ, टू स्टे स्ट्रॉंग इन फेथ, to release the faith, to activate the faith, to walk in faith, to fight with faith and win by faith. 5 चावयो शेअर करता बिब्लिकल कीज. पवित्र आत्म्यान ऑलरेडी आमकां बायबलार बरोवन दवरले. कित्याक एवरी डे जशी आमी आमची कुडीक जेन्ना आमकां भूक लागता आमी जेवण जेयता दिसा 3 पावटी. तेच भाशेन आमचे स्पिरिटाक भूक लागता आनी आमचे स्पिरिटाचे जेवण कितें? देवाचे उतर. आनी आमच्या स्पिरिटान कितें आसा? भावार्थ आसा, फेथ. सो ह्यो 5 चावयो न्हू हांव शेअर करता ज्यो आमकां आदार करतल्यो टू ग्रो इन फेथ, टू स्टे स्ट्रॉंग इन फेथ. थँक्यू लॉर्ड जीजस. थँक्यू लॉर्ड जीजस. पळय आमी न्हू जोण एकल्यांनी आमच्या जिवितान एक्सपिरियन्स केला की भावार्थान आमकां कसो भावार्थ येयलो तो. आनी तेच न्हू बायबलान थोडेशेच एग्जाम्पल शेअर करता. देवाचें उतर जेजू जेन्ना उलयता तें आयकोन कितें जाता तें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमी ते लिपराची खबर जाणाय सगलीं जेन्ना जेजू माउंटनार वचोन तो गॉस्पल परगोडटालो रायट. बापाची राजाची खबर करतालो. आनी थिंगा न्हू एकलो लिप आहलोलो. तो जें कितें जेजू उलयतालो तें आयकतालो. ओके, सो हांव वाचतां गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 7. हो इन्सिडंट रिकॉर्डेड आहा मॅथ्यू 8 पूण मॅथ्यू 8 येवचें पयलीं 7 पळोवया आमी कितें जाता तें. सो हिंगा जेजू when Jesus finished saying these things, the crowd was amazed at the way he taught. He was not like the teacher of law. Instead, he taught with authority. When he came down from the mountain, great multitude followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be clean. Immediately his leprosy was cleansed. Thank you, Jesus. आतां न्हू हिंगा कितें जालें? हिंगा न्हू एकलो लिप आहलोलो लेप्रोसी जालोलो.
आनी एक लेप्रोसी जालोलो मनीस त्या काळाक तेका न्हू आउटकास्ट म्हणजे तेका आख्खे कम्युनिटीच्या भायर घालताले, तेका नेम टॅग्स दिलोले, टायटल दिलोले, रिजेक्टेड, अनक्लीन, आनी तेका फोर्सफुली न्हू लिपोन रावपाक पडटाले, हिडन फ्रॉम द सोसायटी, पयस. इवन तो पासार जाता न्हू तेणे बोळ मारूंक जाय आहलोलो, म्हाका लेप्रोसी हा, हांव अनक्लीन हा, पयस सोराय, आनी तेका एक साक घालताले आनी तेका न्हू चोवपाक व्हेरी भिरांकूळ वास मारतालो, 10 मेत्र पयस तेजे कुडीचो वास मारतालो. सो असले लेप्रोसी दुयेंस आहलोले. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आतां हो लेप्रोसी मनीस न्हू थिंगा जेजूची उतरां आयकोता. आनी इफ सपोज तेका पब्लिकान पयलें की तो थिंगा आयकोता देवाची उतरां, लोक कितें कोत्तलो तेका फातरायन तेजो जीव काडटलो, स्टोन टू डेथ अकॉर्डिंग टू द मोझस लॉ. कित्याक ताणें लोकां मोदें येवंक जायना, ताणें सारकें कम्युनिटीचे पयस सारकें, इवन लोक पासर जाता इवन तेका जेवण न्हू सारकें पयस व्हरोन दवरताले, कित्याक तेंकां त्या मनशाक वास मारता, एक लेप्रोसी जालोल्या मनशाक तेजी कुडीक आख्खो वास मारता. सो हो आतां मनीस त्या मावंटनार आहा आनी तो कितें आयकोता. आमकां गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 7 बरयलां की जेजू कितें प्रीच कोत्तालो. हिंगा बरयलां when Jesus finished saying this thing, the crowd was amazed. कित्याक अमेज जालो गाय लोक. तो कितें फॉर्मोन शिकयतालो गाय, जजमेंट शिकयतालो गाय, की तुमी पातक केल्यार तुमचे फॉर्मोन येतोले, जेजू देव तुमकां उज्यान घालतलो, तें शिकयतालो गाय. ना. तुमचे शिराप येतोले, असले प्रिचींग केल्यार आमकां भावार्थ येता वो भिरांत येता. भिरांत येता. आनी आमकां रोमन्स 10:17 सांगता भावार्थ म्हणटा जेजूचे उतर आयकोन येता. सो हिंगा जेजू कितें तरी बरी खबर परगोडटालो देवाच्या राजाची. आनी लोक इतलो अमेज जालो, थिंगा बरयला द क्राउड वॉज अमेज्ड द वे ही थॉट. बरयला फुडें ही वॉज नॉट लायक टीचर्स ऑफ लॉ. आतां जे फॅरसीज जे टीचर्स ऑफ लॉ आहलोले ते कितें कोत्ताले, कायदे शिकयताले, तुवें हो कायदो पाळूंक ना, तुका हें पनिशमेंट. ते कितें भावार्थ दिताले वो भिरांत दिताले. भिरांत दिताले रायट. तुवें हो कायदो पाळूंक ना, तुवें हो कायदो पाळूंक जाय, फकत भिरांत दिताले. पूण हिंगा जेजू कितें तरी बरें शिकयतालो, मोग शिकयतालो, बापाचें राज शिकयतालो, देवाक आब्बा म्हणोंक शिकयतालो. So लोक इतलो अमेज जालो. He was not like the teachers of law. Instead, he taught with authority. आनी जेन्ना जेजू मावंटना वयलो सकयल येयलो, इतलो लोक ताका फॉलो कोत्तालो. सो नोट कोराय, इतलो मल्टिट्यूड्स म्हणजे भरपूर लोक ताका फॉलो कोत्तालो. एंड बिहोल्ड अ लिपर केम. आतां हे लेप्रोसी जालोले मनशाक कशें म्हणून इतली करेज आनी गट्स येयले सिस्टर कॉनी. कित्याक तो जाणा लोकां मदें मल्टिट्यूड म्हणजे हजारांनी लोक थिंगा आहाय. आतां ते लोकान तेका पयले इमिडिएटली फातोर उबारतले आनी तेका मारतले. पूण तेका ही करेज कशी येयली सिस्टर कॉनी. इतल्या लोकांचे मदें अधिकारान शिकयतालो तो देवाचो उतर. जेजू कितें तरी मोग परगोडटालो रायट. थिंगा बरयला तो फॅरसीज टिचर्स ऑफ लॉ भाशेन शिकयनाहलोलो, तो मोग परगोडटालो, बापाचें राज सांगतालो, शिराप आनी कर्सीस आनी जजमेंट शिकयनाहलोलो, भिरांत दिवपाची उतरां उलयनाहलोलो, मोग. आनी तेकाच लागून देवाचें उतर आमकां सांगता जेजूचें म्हणटा उतर आयकोन भावार्थ येता. फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग. आनी तीच जेजूची उतरां आयकोन हे लेप्रोसी जालोले मनशाक इतले कॉन्फिडन्स येयले, कित्याक जेजू कंपॅशनेटली कितें तरी शिकयतालो, गॉस्पल ऑफ ग्रेस तो दितालो. थँक्यू लॉर्ड जीसस. हेच आयकोन ते लेप्रोसी जालोले मनशाक जाका आख्खी सोसायटी रिजेक्ट कोत्ता, लोक तेका फातरायता, तेका भावार्थ येयलो. आनी तेच भावार्थान तीच करेज घेवन तो भायर सरलो आनी वर्शीप केलें, पांयां पडलो रायट, वर्शीप केलें. आनी ताणें म्हणलें जेजू, कित्याक तेका भावार्थ येयलो म्हणूनच तो उलयलो रायट.
Because he heard, faith rose. Because faith rose, courage came. Because courage came, he stepped out. कितें तरी ताणें बरें गॉस्पल ऑफ ग्रेस कंपॅशन जेजूची उतरां इतली कंपॅशनेट आहलोली की ताका तो भावार्थ येयलो ताका तें बळ येयलें ताका ती करेज येयली जो थंय लिपलोलो आहलोलो ताणें परवा करूंक ना की कोण म्हाका फातरायन मारीत आयज म्हजो निमाणो दीस ताणें तें कांयच परवा करूंक ना की म्हजे कुडीक घाण मारता वास मारता परवा करूंक ना तो भायर सरलो आनी ताणें ताका जेजूक वर्शीप केलो आनी म्हणलें तुजी खोशी जाल्यार म्हाका क्लीन कर आनी जेजून म्हणलें म्हजी खोशी न्हू जेजून म्हणलें रायट आय एम विलिंग आयज पासून आमकां कितलींशींच चिंतनां आहाय खोरें जेजूची खोशी गाय म्हाका हील करपाक खोरें जेजू म्हजो मोग करता गाय खोरें जेजूची खोशी गाय that to be prosperous म्हाका बेसांवनी भरपाक खोरें जेजून म्हाका चूज केलां गाय शिव वर्तमान परगट करपाक आमकां जायतेच क्वेश्चन आसताय पूण जेन्ना दिसपोटी आमी जेजूक जाणा जातोली जेजूचें उतर आयकतोली तेन्नाच तो भावार्थ येतलो तेन्नाच तो कॉन्फिडन्स येतलो जसो इमिडिएटली हो लेप्रोसी मनीस लिपलोल्या जाग्यांतल्या भायर सरलो आनी ही गॉट हील्ड रायट ही वॉज क्लेन्स्ड थँक यू लॉर्ड जीजस सो एक की पॉइंट शेअर करता जो पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयला ओके फेथ did not come when he saw Jesus. Faith did not come when he saw Jesus. Faith came when he heard Jesus preaching. The word he heard pulled him out of fear and shame and isolation and brought him to the feet of Jesus. म्हणजे भावार्थ तेका जेजूक पळोवन येवंक ना पूण जेन्ना जेजू हे मल्टिट्यूडांक देवाचें उतर परगट्टालो बापाची राज्याची खबर सांगतालो फेरसिजा भाशेन तो तेंचेर खाय दिनाहलो पूण बापाचो मोग कंपॅशनेटली तो कितें तरी परगट्टालो तें आयकोन ते लेप्रोसी जालोल्या मनशाक भावार्थ येयलो आनी तो लोजयतलो भिरांत येतलो ताका नाकार रिजेक्शनांतलो तो भायर सरलो जेजूच्या पांयाशी आनी ताका पिकोवणी मेवली रायट सो आतां आमी पळयलां भावार्थ कशें आमच्या जिवितान काम करता तें देवाचें उतर थँक यू लॉर्ड जीजस सो आमी सेकंड एक्झाम्पल घेया Yes, Natalie Nanti. Thank you, Jesus. Sister Nikita Yes, Natalie Nanti. will put on the group. Yeah, घालतले. Okay, thank you. Thank you, Jesus. Recording जाता. Thank you, Jesus. So आता दुसरी गोडणी आमकां दिसती पडटा Mark, Gospel of Mark, chapter 5, verse 27 and 28. हांवें फकत एकूच वर्स घेतल्या, ओके? ही आतां गोडणी आमी सगळीं जाणाय वुमेन विथ ब्लिडींग इश्यू, रायट? सो वुमन विथ ब्लिडींग इश्यूचोय सेम Yes. सेम आहे तिका कितें केलोले तिका नाकारलोली सोसायटीन तिका नेम टॅग दिलोली रायट 12 वर्सां ती लोजेन ती सफरींग ती सारकी दुखी बरी जिवी जियेताली लोकांन तिका रिजेक्ट केलोली फायनान्शियली ड्रेन जालोली सगळे पयशे डॉक्टराशी मोडून तिजेशी कांयच आसोंक ना डॉक्टर फेल जाल्ले सोसायटीन ताका लेबर दिल्ले अनक्लीन म्हणून लेबर दिल्ले आनी तिचे कंडिशन जे तिका आहलोले अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस ती जोरी तर पब्लिकान गेली हुंचे जाग्यार बसली आनी तिंगा आनी कोणूय बसलो जाल्यार शी वॉज स्टोन टू डेथ थँक यू लॉर्ड जीजस शी वॉज स्टोन टू डेथ थँक यू लॉर्ड सो आतां ए बायलेक कसो भावार्थ येयलो गाय आमकां न्हू हिंगा एक की हा Mark chapter 5 verse 27 and 28 आमकां सांगता she had heard about Jesus तिने कितें तरी जेजूच्या आयकलोलें सो कितें आयकलोलें गाय जेजूचे आतां जेजू वेता थंयसर पिड्यो ताक दाणयतालो थँक यू जीजस थँक यू लॉर्ड कोण उलयता थँक यू जीजस
आता जेजू वयता थिंगासर पिडेवतांक धाडायतालो पिडेवतांक आनी दुयेंस दितालो जेजू म्हणटालो म्हजी खोशी न्हू तुका पेकोवणी दिवपाक म्हज्या बापाची खोशी न्हू तुका पेकोवणी दिवपाक तूं आजुनी सारको पवित्र जावंक ना तुजी पातकां भरपूर आसाय जेजू अशें म्हणटालो ना ना Acts of Apostle chapter 10 verse 38 आमकां सांगता देवान म्हणटा नाजारेताचे जेजूक पवित्र आत्म्यान माखलो आनी शोकतेन आनी वेता थंयसर तो बरें आनी पेकोवणी करीत गेलो जी देंवचाराच्या ताब्यान आहलेली तेंकां सुटका दीत गेलो सो हीच खबर हे बायलेन आयकलोले जे बायलेक सोसायटींतली भायर घायलेली 12 वर्सां ती कोश्टवली तिची कूड इतली वीक जालोली कित्याक ब्लिडींग जातालें एवरी डे तिका रिजेक्ट केल्ली नाकारलोली तिका नेम घायलोले नेम टॅग लेबल मारलोले अनक्लीन म्हणून पूण जेन्ना तिणें जेजूची खबर आयकली कितें जालें भावार्थ येयलो सो आमकां दर एक दिसा भावार्थान आमकां वाडोंक जाय आमचो भावार्थ घट करूंक जायो जाल्यार आमकां कसली गरज जेजूचें उतर आयकपाची गरज रायट हे बायलेनूय जशें ते लेप्रोसी जालोले मनशान जेजूचो सरमन आयकलो आनी तेका ती करेज येयली तेच भाशेन हे बायलेन शी हॅड हर्ड अबाउट जीसस तिणें देवाचे जेजू कितें तरी जेजूची खबर आयकलेली अँड शी केम इन द क्रावड behind him saying to herself if I just touch his cloth I will get well तिने म्हणलें हांव तिने आपल्याक म्हणलें हांव फकत देवाचे जेजूच्या आंगोसराक हातूच लायल्यार पुरो म्हाका पेकोवणी मेवतली करेक्ट आय विल गेट वेल आतां ते लुटीन इतलो लोक आहलोलो आनी प्लस थिंग आमी जाणाय जायरस आहलोलो रायट सिनेगोग ऑफिसर तो तेज्यान ताका सेम टायम स्टोन टू डेथ करूंक जाय नासलें अकॉर्डिंग टू मोजस लॉ जातालें बट शी फायट द गुड फायट ऑफ फेथ कशी झुजली फेथ कसो स्ट्रॉंग जालो कसो तिका इतलो भावार्थ येयलो की इतली वर्सां ती लिपोन जियेताली इवन आमी आतां चुजन मुवी पळयशाय थिंगा आमकां एक सीन दाखयला जस्ट इलास्ट्रेशन जस्ट ए सीन दाखयला जेन्ना कोण लोक ना तेन्ना ती आपल्याची कापडां धुवपाक वयताली इतले हेवी ब्लिडींग जाताले इतले लोजेचे जिवीत जियेताली इवन ती ते जाग्यार जी चलता थिंगच्यान कोणू पासार जालो तिका फातरावपाचें फॉर्मोण आहलोलें पूण कितली करेज कितली गट्स कितलो भावार्थ तिचो स्ट्रॉंग जालो कशें शी हॅड हर्ड अबाउट जीसस कसले कायद्यांनी तिका स्टॉप करूंक ना तिणें कसलो तरी गूड न्यूज आयकलो तिणें आयकलो की जेजू पेकोवणी दिता तिणें आयकलो की जेजू रेस्टोर करता तिणें आयकलो की जेजू कितलो काकुळीत कितलो मर्सिफूल कितली ग्रेस कितली कृपा आनी जेन्ना तिणें ही उतरां आयकली तिका ती करेज येयली आनी तिणें म्हणलें जेजूच्या फकत गारमेंटाकूच हात लायल्यार पुरो आय विल बी हिल्ड सो तिच्या काळजान हो भावार्थ कसो जल्मलो तिणें कितें तरी जेजूचें आयकलें रायट थँक्यू जीजस सो हिंगा एक की पॉयंट दिता आनी हांव एक की पॉयंट न्हू हितून कमेंट्सान घालतलें ओके डिस्क्रिप्शनान घालतलें सो हिंगा एक की पॉयंट जो पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयला that she did not receive healing when she touched Jesus. Her healing began the moment she heard about Jesus. तेन्नाच तिका तो कॉन्फिडन्स येयलो रायट the word she heard gave her the faith to press through the crowd, break the limitation, and receive her miracle. So same thing हांव कित्याक हे एक्झाम्पल शेअर करता कित्याक आयज पासून आमकां हे क्वेश्चन आसता आवय ते सिस्टरीक ते ब्रदराक कितलो भावार्थ आहा कितली भावार्थी मनशां ती आमकां कित्याक भावार्थ ना काय सो आमकां देवाचें उतर सांगता आमकां जोण एकल्याक म्हणटा सेम मेजर ऑफ फेथ दिला तोच भावार्थ दिला जोण एकल्याक पूण तो भावार्थ वाडटलो चडटलो ग्रो कसो जातलो जितली आमी जेजूचो शू वर्तमान आयकतली
पोत्तून पोत्तून एक दीस आयकले 10 दीस हॉलिडे घेयले वो 10 म्हयने हॉलिडे घेयले नो आमी आमची कूड वाडपाक एवरीडे जेयता एवरीडे उदक पिता आमी हायड्रेट जावपाक ओ विका एक पावटीच उदक पिता एवरीडे उदक पिता मॅक्सिमम 3 लिटर मिनिमम 2 लिटर रायट कित्याक आमकां हायड्रेट जावपाक जाय आमकां रिफ्रेश जावपाक जाय जाल्यार आमी आमच्या स्पिरिटाक जाचें जेवण हा देवाचें उतर आनी देवाचें उतर आयकोन भावार्थ येता भावार्थ ग्रो जाता भावार्थ स्ट्रॉंग जाता भावार्थ तुका घोटाय दिता तुका करेज दिता तुका लॉजेंतले काडटा भिरांतींतले काडटा थँक्यू लॉर्ड जीसस सो आनी एक एग्जांपल घेया एनो एक्स ऑफ अपोसल ओके सो हिंगा कितें जाता सेंट पॉल न्हू देवाचे शू वर्तमान जेजूचे शू वर्तमान परगट करता एक्ट्स ऑफ अपोसल चॅप्टर 14 वर्स 7 to 10 and they were preaching the gospel there पॉल कितें परगट करतालो कितें प्रीच करतालो Gospel. जेजूचे उतर सारकें and in Lystra a certain man without strength in his feet was sitting a cripple from his mother's womb who had never walked. This man heard Paul speaking. Paul, observing him intently and seeing that he had faith to be healed, said with loud voice, "Stand up straight on your feet." And he leaped and walked. Thank you, Lord Jesus. So, आता वो मनीस जोल्मान तावन तो केन्ना चलोक ना केन्ना म्हणल्यार केन्ना चलोक ना ताका चलपाचे एक्सपिरियन्स ना चलपाची कसली हिस्ट्री ना कसलो सबूत कसलो प्रूफ ना ताच्या जिवितान कित्याक तो मायच्या कुसव्यांतान कितें जाल्लो कितें म्हणटा सिस्टर कोणी कोंकणी अपाळो कितें अपांगूल आहलो सो मायच्या कुसव्यांतान अपांगूल चलोंक जायना आहले हे मनशाक बिलकुल एक्सपिरियन्स ना चलपाचे पूण कितें ताच्या जिवितान बदल जालो तेणें कितें आयकलें शू वर्तमान रायट गॉस्पल थिंगा प्रीच जातालो आतां आमकां दर एक दिसा शू वर्तमान आयकोंक येता तेन्ना बायबल आहलेलें ना उली तोरा आतां आमचेशी शू वर्तमान आमच्या जोण एकल्याच्या घरान आसा बायबल आसा सगळ्याच्या घरांनी रायट आमी दोळ्यांनी वाचता मनान वाचता भावार्थ येतलो कानार ती उतरां पडटली भावार्थ्याची ना भावार्थ कसो येता म्हणल्यार कंडिशन हा हियरिंग जावपाक उलोवपाक गरजेचें सो आतां हिंगा कितें जालें ओ मायच्या कुसव्यान तावन तेजेशी चलोंक जायना केन्ना तो चलोक ना कांय एक्सपिरियन्स ना कांयच ना जोल्मान तावन तो चलोक ना पूण जेन्ना तेणें पॉल जे कितें शू वर्तमान परकोट करतालो तो तेणें आयकलो आनी पॉलान पळयलो की तेका भावार्थ आसा म्हणून आनी पॉलान कितें म्हणलें स्टँड अप स्ट्रेट ऑन युअर फीट करेक्ट आनी तो एंड ही लिफ्ट एंड वॉक ट्रान्सलेट केल्याक न्हू बरयला ही जम्प्ड आतां म्हाका सांगाय जो मनीस केन्ना चलोक ना केन्ना ना आनी तो तेजी एज थिंगा बरयल ना पूण जल्माक तावन बरयला थिंगा लायक तो केन्ना चलोक ना आनी तुका कोणूय सांगता उठ आनी चल म्हणल्यार हेंच आमकां म्हणल्यार आमी उठोन चलतली वो आमी म्हणटले आनी पिसो हांव केन्ना चलोक पासून ना एटलिस्ट म्हाका हात दी एटलिस्ट म्हाका एक बोडी दी एटलिस्ट मातशें राव आमचेशी 10-12 रिजन्स आसची न्हय दिवपाक पूण कितें केलें ही ओबेड रायट आनी तो उठलो ही लिम्ड इवन आमकां ट्रान्सलेशन सांगता ही जम्प्ड सो भावार्थ कसो जल्मलो कसो तेका इतलो भावार्थ येयलो Thank you, Lord Jesus. He did not receive faith after he walked. He received faith while walking, while listening. जेन्ना तो आयकोतालो तेन्ना तो भावार्थ येयलो उतरांनी जी पॉल जी उतरां उलयतालो देवाचो शू वर्तमान जे उतरांनी उलयतालो that created this miracle. Thank you, Lord Jesus.
So Thank you, Lord thank you, Jesus. Jesus. So key point kide, he did not receive faith after he walked. He received faith while listening. The word created faith and faith created the miracle. आणि आमकां Romans 1:16 सांगता सेंट पॉल म्हणटा फॉर आय एम नॉट ashamed of the gospel of Christ. जेजूचो शिव वर्तमान पोरकोट करपाक आपण लॉजे ना. हिंगा गॉस्पल ऑफ गॉड बरोवंक ना, तो बायबल बरोवंक ना. हिंगा स्पेसिफिकली मेन्शन केला गॉस्पल ऑफ क्रायस्ट. रोमन्स 10:17 स्पेसिफिकली आमकां मेन्शन करता फेथ कम्स बाय हियरिंग and hearing the word of Christ, right? The preached word of Christ. सो जितले तूं जेजूची खबर आयकता कित्याक जेजूच आमकां बापाचो मोग दाखयता, जेजूच आमकां बाप रिवील करता. सो हिंगा सेंट पॉल म्हणटा फॉर आय एम नॉट ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God. सो जितले तूं जेजूची खबर आयकता तितलो देवाचो पावर, तितले साल्वेशन फॉर एव्हरी वन हू बिलीव्स. आनी एक्झॅक्टली जे लेप्रोसीन आहलोलो ताणें जेजूक शिव वर्तमान पोरकोट करता तें आयकलें आनी कितें जालें आयकता देवाचो पावर रिलीज जालो, रायट? साल्वेशन, आमी साल्वेशन म्हणजे आमी जाणो इट्स अ फूल पॅकेज, टोटल डिलिव्हरन्स, हिलिंग, रेस्टोरेशन. सो देवाचो पावर, देवाची शक्ती, ते लेप्रोसी जाल्ल्या मनशान, जिका ब्लिडींग इश्यू आहलो तिणें, आनी इवन हो जो जल्माक जावन चलोंक जायना आहलोलो क्रिपल मॅन, तेणें आयकलो आनी तेंकां तेंचो भावार्थ वाडलो, करेज येयली, रायट? सो फर्स्ट की आमकां सगळ्यांक समजली. फर्स्ट की कितें भावार्थान वाडपाची फर्स्ट की कितें? जेजूचे शिव वर्तमान आयकपाक, रायट? थँक यू जीजस. जितले तूं Yes. जेजूचे शिव वर्तमान आयकतले तितलो तुजो भावार्थ दर एक दिसा वाडटलो. यू विल ग्रो इन फेथ. आता सेकंड की सेकंड की कितें भावार्थान आमी टू फायट द गुड फायट ऑफ फेथ, स्पीकिंग एंड डिक्लेअरिंग द वर्ड. आता जेन्ना तूं हें भावार्थ देवाचें उतर आयकलें, जेजूचें उतर आयकलें, भावार्थ येयलो. आता तो भावार्थ येयला तो रिलीज करपाक गरजेचो, रायट? जशें आपोस्तालांनी जेजूक विचारलें, जेजूक म्हणलें इनक्रीज आवर फेथ. सिंपल क्वेश्चन, आमकांय आसता हो क्वेश्चन न्हू. देवा म्हजोय भावार्थ वाडय. हे सिस्टरीक ब्रदराक कितलो भावार्थ आहा तेंचे भाशेन म्हजोय भावार्थ वाडय, जायना आमकां क्वेश्चन? जाता न्हू. पूण आतां आमकां देवाचें उतर सांगता, आमकां म्हणटा जोण एकल्याक एका मापाचो भावार्थ दिला. सपोज सिस्टर कोणी म्हाका तुका एक सूप सर्व करपाक जायो आनी थिंगा न्हू 5 ml कप आहा. सो तुकाय हांव 5 ml घालता, नातालीन आंटीकूय 5 ml घालता, सिस्टर मिनाकूय 5 ml घालता. सो कोणाक थोडो आनी चड जालो वो सगळ्याक सेम जालो? थँक्यू जीजस. सेम जालो. सेम जालो. सेम जालो. सो सगळ्यांक एका मापाचो भावार्थ दिला. जो भावार्थ जेजूक आहलोलो, जो भावार्थ सेंट पॉलाक, सेंट पिटराक आहलोलो, तोच भावार्थ आमकां सगळ्यांक आहा. पूण तो आतां ग्रो करपाक, वाडपाचो, चडपाचो हें आमचेर आहा, रायट? आनी कसो वाडटलो आनी चडटलो? वाडटलो कसो? जितले तूं देवाचें उतर आयकतलें तितलो तो वाडटलो. आनी तो भावार्थ आमी रिलीज कशी करतलीं? कशी आमी आमचो भावार्थ वाडोवपाक शकता? हिंगा जेजूचीच उतरां आयकया. अपोस्टल म्हणटा, जेजू क्वेश्चन करता, आमचो म्हणटा भावार्थ वाडय, इनक्रीज आवर फेथ. आनी जेजू कितें रिप्लाय दिता? ही रिप्लायड, इफ यू हॅव फेथ as small as mustard seed. आता mustard seed सगळ्याकीन व्हडली बी न्हू सिस्टर कॉनी, व्हडली सारकी न्हू. सगळ्या परस धाकटी. कितलो भावार्थ जाय म्हूण सांगला? व्हडलो गोलायता भाशेन वो एक सांसवाचे कोणे भाशेन. सो सांसवाचे कोणे भाशेन द स्मॉलेस्ट सीड. आनी मागीर फुडें कितें म्हणलां जेजून? यू कॅन थिंक in your mind, this mulberry tree be uprooted and planted in the sea and it will be obey. मोतीन चीत म्हणला न्हू भावार्थ घेऊन तो. मोतीन चीत म्हणलं ते.
पूण आमी कितें कोत्ताय भावार्थ देवाचें उतर वाचताय आयकोताय मागीर ते मोतीन आमचे सैतान चिंतन दिता मागीर ती चिंतनांनी आमी घुस्पताय जेजून कितें ते सांगला सोडून जेजून कितें सांगला हिंगा एक की हा पळय Apostle said to the Lord, increase our faith. भावार्थ वाडोय. Jesus replied, if you have faith as small as mustard seed, you can say. उलोय म्हणला, right? Or you can think. कितें म्हणला? Say. So भावार्थ जो काळजान आमी घेतला देवाचे जेजूचे उतर आयकोन तो भावार्थ आमी कशी रिलीज कोत्तोली उलोवपाक गरजेचें, right? आंगांतल्यान उलोवंक Exactly. You can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey. आता mulberry tree कित्याक म्हणला mulberry treeचे roots न्हू इतले भितर गेलेले आसताय सोंपेपणीन ते uproot जायना ते कातरल्याक देखून न्हू ताचे मुळांक गोट मातयेक घास घेवन आसताय सगळे वदांनी रिगलोली आसताय सो जेजू आमकां इनडायरेक्टली कितें सांगता इवन तुजे होपलेस सिट्युएशन जावं इवन तुझे सिट्युएशन तुका सारकें दिसो की आता नॅचरली सिस्टर कोणी आमच्यान माउंट एव्हरेस्ट हालोवंक जाता हातीन दुखलून ना रायट सो तेच भाशेन आमच्या जिवितान जे माउंटन्स हाय जे प्रॉब्लेम्स हाय ते म्हणटा हांव व्हडलो डायबिटी म्हणटा हांव केन्नाच क्युअर जायना आय एम क्रॉनिक बँक स्टेटमेंट म्हणटा यू विल बी ऑलवेज अ ब्रोक डॉक्टर म्हणटा दिस इज क्रॉनिक लायफ टायम थँक यू लॉर्ड जीसस सो माउंटन्स आमकां मलबरी ट्रिया भाशेन दिसताय पूण जेजून म्हणला तुका मास्टर्ड सिडा इतलो भावार्थ आसा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सीड तितलो तुका भावार्थ आसा तूं उलोय म्हणला यू कॅन से टू द मलबरी ट्री हिंगा म्हणोक ना यू कॅन थिंक इन युअर मायंड पूण से सो भावार्थ आमी कशी रिलीज कोत्तली जेन्ना जेजूचे उतर आयकता भावार्थ आमच्या काळजान येता पूण तो काळजान भावार्थ आहा तो रिलीज कशी कोत्तली उतरांतल्यान आनी तेच आमकां Gospel of Mark chapter 11 verse 22 to 24 ही जेजूची उतरां जेजू म्हणटा So Jesus answered and said to them, have faith in God. For surely I say to you, whosoever think to this mountain, Burela, से म्हणपाक आमची जिबेची गरज आहा उलोवपाक उतरां आवाज येवपाक आता सिस्टर कोणी सपोज हांव क्लास घेता आनी हांवें क्लास मोन्यांनी घेयला तुमकां कितें शू वर्तमान मेवतलें हांव हिंगे हात बसून आनी मोन्यांनीच आहा आनी हांवें म्हणलें चल क्लास काबार जाली तुमकां कितें बेनिफीट जालें भावार्थ येयलो ना पूण जेन्ना हांवें उतर उलयलें जेजूचो शू वर्तमान परगट केलो एग्जाम्पल्स दिले आतां कितें जालें होप मेवलो भावार्थ येयलो आतां तुमी तो भावार्थ घेयलो आनी तुमी तुमच्या जिवितान एक सिट्युएशन आहा आनी त्या सिट्युएशनाक तुमी पळयता आनी तें सिट्युएशन तुमकां सांगता की आय एम अ बिगस्ट माउंटन लायक अ मलबरी ट्री लायक अ गोलायत आनी तुमी चिंतता वता तो माउंटन मूव जातलो ना कितें करूंक जाय तोंड ओपन करपाक जाय तो भावार्थ रिलीज करपाक आमचें तोंड ओपन करपाक जाय रायट तेकाच लागून जेजून म्हणला whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart but believe that those things he says potun says will be done and he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you have received and you will have them. हेजे वयर आख्खें टिचींग जाता पूण हांवें फकत हें शेअर केलां दाखोवपाक की जेजू आमकां घोडये घोडये आमकां कितें सांगता भावार्थ कसो रिलीज कोत्तली आमी कशी गूड फायट ऑफ फेथ झुजतली बाय स्पीकिंग करेक्ट जेजूचें उतर थँक यू लॉर्ड जीसस first 2 Corinthians 4:13 आमकां सांगता and since we have the same spirit of faith जो faith सेंट पॉलाक आहलोलो जो faith सेंट पिटराक आहलोलो जो faith जेजूक आहलोलो since we have आतां आमकां चड एकल्या सेम स्पिरीट ऑफ फेथ हिंगा बरोवंक ना की ते मनशाक चड फेथ आहा आनी हे मनशाक थोडो स्पिरीट ऑफ फेथ दिला म्हणोक ना but we have the same spirit of faith according to what is written I believe and therefore I spoke
we also believe and therefore we speak. So भावार्थ आम्ही कशी रिलीज करतली उलोवन, राईट? कोणान उलोवन. उलोवन. आता आम्ही तो एक्झाम्पल घेयलेलो ब्लिडिंग इश्यू बायल, करेक्ट? तिणे न्हू जेजूचे उतर, शी हॅड हर्ड अबाउट जीजस, की जेजू पेकोवणी दिता, जेजू बरें करता. तिणे तें आयकलोलें आनी तिका तो भावार्थ येयलो. पूण सेकंड मिरिकल तिचें कितें जालें जाणा, हिंगा आमकां बरयलां, सो शी केम इन द क्रावड बिहायंड हिम सेयिंग टू हरसेल्फ. तिणे जो भावार्थ आहलोलो तो रिलीज केलो, आपल्याकूच म्हणलें तिणें, if I just touch his cloth, I will get well, I will be healed. So तिका फर्स्ट भावार्थ येयलो जेजूचे उतर आयकोन, पूण तिणे तो भावार्थ रिलीज केलो. कसो रिलीज केलो? तिणे आपल्याकूच म्हणलें, सेयिंग टू हर सेल्फ. आमकां म्हणटा गाय that I am healthy, I am prosperous. Yes, Jesus, तू म्हणटा की I am blessed to be blessing. होय जेजू, I am blessed to be blessing. आम्ही असो भावार्थ रिलीज कोत्ता गाय जशी ते बायलेन रिलीज केलो. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आम्ही अग्री जाता गाय जेजूच्या उतराशी. Yes, sister. थँक्यू लॉर्ड Yes, जीसस. sister. थँक्यू लॉर्ड. कित्याक जेजूय जेन्ना स्टॉर्म जाले, जेजून कितें म्हणलें? बी काम म्हणलें, रायट? जेन्ना पिटराच्या सासूमाक जोर येयल्लो, आमकां लुकान दिसता तें, ओके, गॉस्पेल ऑफ लूक, थिंगा बरयलां, जेन्ना पिटराच्या सासूमाक जोर येयल्लो, जीजस रिब्यूक द फीवर. जेजूय उलयलो, रायट? जेन्ना देवान हें क्रिएशन घडलें, जेजून देवान कितें म्हणलें? ही स्पोक द वर्ड and created, let there be light. जेन्ना डेविड गोलायताक मारूक वचून पयलें, डेविडानूय भावार्थान म्हणलें, तेणें म्हणलें, गॉड विल डिलिव्हर मी फ्रॉम दिस गोलायत. सो आमकांय न्हू भावार्थ रिलीज करपाक गरजेचो. जेजूचे उतर आयकोन पळय, हे बायलेचो परफेक्ट एक्झाम्पल, ब्लिडींग इश्यू बायल. तिणें गॉस्पल आयकलो, तिणें जेजूची बरी खबर आयकली, पूण आयकले उपरांत ती तशी रावंक ना. तिणें तें एक्शनान घातलें, तिणें भावार्थ रिलीज केलो. आमकां हिंगा दिश्टी पडटा. सो शी केम इन द क्रावड, कित्याक भावार्थ जेजूचे उतर आयकोन तिका तें बोल्डनस येयलें, करेज येयली. ती ते क्रावडान गेली आनी क्रावडान वचप म्हणजे ती जाणा शुअर शॉट मरण. She was tagged, unclean, untouchable, outcast, rejected. पूण तिका ते बोल्डनस येयलें आनी तिणें म्हणलें, द की सेयिंग टू हर सेल्फ. तिणें आपल्याक म्हणलें, सेयिंग टू हर सेल्फ, इफ आय जस्ट टच हीज क्लोथ्स, आय विल बी हील्ड. थँक यू जीसस. सो सेकंड की कितें? फेथ केप्ट इनसायड रिमेन सायलंट एंड इनएक्टिव्ह. जे मेरेन तूं भावार्थ फकत काळजान दवरता, पूण तुज्या तोंडांनी तूं देवाचें उतर उलयना, फेथ डेक्लरेशन म्हणना, तूं अग्री जायना जें कितें देव उलयता ते मेरेन तो फेथ डेड. Faith spoken out becomes alive and powerful. Faith is not complete until it is spoken. So we must give voice to God's word. Believing in heart first, speaking with mouth, release the faith into action. So when I speak God's promises, my faith becomes alive, active, and powerful. So I will speak what God says, not what my feelings says, not what my senses says. And जे एक कितें की हांव वाचता न्हू, हांव तें शेअर करतलें डिस्क्रिप्शनार. सो सेकंड की सगळ्याक अंडरस्टँड जाली? भावार्थ्यान वाडपाची टू फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ. आता थर्ड की कितें? सीइंग द इमॅजिनेशन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आनी हिंगा न्हू आमी अब्राहमाचो एक्झाम्पल घेया. आता अब्राहमाक भुरगें आसोंक ना, रायट? अब्राहम बिलीव करतालो की तो चायल्डलेस, पूण देवान न्हू आपल्याचें उतर धाडलें. कितें धाडलें? उतर धाडलें. आमकां जेनेसीस चॅप्टर 15 वर्स 1 to 2 आनी 5 to 6 घेतलां हांवें. सो हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता, आफ्टर दिस थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, म्हणजे जेजूचे देवाचें उतर येयलें, केम टू अब्राहम इन अ विजन.
saying, "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward." But Abram said, "Lord God, what will you give me, seeing I go childless?" So Abraham कितें पळयतालो? कितें भुरगे ना ते ना ते कितें दिसतालें? कसलें इमॅजिनेशन, कसली इमेज आसलेली अब्राहमाक? भुरगें ना तें, चाइल्ड childless. "And the heir of my house is Eliezer of Damascus." Then he brought him outside and said, "Look now towards heaven and count the stars if you are able to number them." He said to him, "So shall your descendants be." And he believed in the Lord, and he accounted it to him for the righteousness. आता देवान ताचे पिक्चर चेंज केले. अब्राहम कितें कोत्तालो? भावार्थ आहलोलो तेका, ओके, पूण तो भावार्थ उलयतालो तो कितें उलयतालो? तो कशें पळयतालो आपल्याक? चाइल्डलेस, रायट? चाइल्डलेस. सो देवान कितें केलें? तेका एक इमॅजिनेशन, एक पिक्चर दिलें. इमॅजिनेशन म्हणजे न्हू एक जोल्म, एक नवो जोल्म. आमकां जोण एकल्याक इमॅजिनेशन इज अ ब्युटिफूल गिफ्ट. सो तेका एक इमॅजिनेशन दिलें आनी तेका सांगलें, जितली मोडबार नोकेत्रां हाय तितली तूं मेज, तुजेशी जाता जाल्यार तूं मेज म्हणलें, रायट? तितली तुजी सोसोत आसतली म्हणली, रायट? आनी आयज आमी कोणाची सोसोत? आमी कोणाची डिसेंड? अब्राहमाची. सो अब्राहमाचे इमॅजिनेशन देवान चेंज केले, तेका ते कॉन्फिडन्स दिले, रायट? सो आयज पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता? टू इमॅजिन दॅट यू आर हील्ड. इमॅजिन यू आर living a normal life. Imagine your bank account is blessed. Imagine your marriage is blessed. Imagine तुजी वूम, तुका डॉक्टर रिपोर्ट सांगता तुजो कुसवो केन्ना फ्रुटफूल जावचो ना. इमॅजिन कर तुजो कुसवो फ्रुटफूल जाला. स्टार्ट कॉलिंग द बेबीज नेम. हांवें म्हज्या लायफान एक्सपिरियन्स केला. जेन्ना म्हाका सांगलें तुजो पयलींचो फोटो, कित्याक म्हजो प्रॉब्लम आसलेलो वेट लॉस. म्हजें जिवीत लायक लिवींग झॉम्बी जाल्लें. पूण जेन्ना हांवें म्हजो फोटो, जशें हांव दिसतालें तो फोटो घातलो, इमॅजिनेशन करूंक लागलें, उलोवंक लागलें, थँक यू लॉर्ड जीसस, आय एम हील्ड, आय एम इन हेल्थी वेट गेन. And in due time it came to pass. एक इमॅजिनेशन म्हणजे एक नवो जोल्म. जसो एक एथली तो इमॅजिन करता की आय एम सक्सेसफूल, रायट? हांव ट्रॉफी जिखला. थँक यू लॉर्ड जीसस. इवन अब्राहम आनी सारा, तेंचें नांव आसलेलें अब्रम आनी साराय, रायट? पूण जेन्ना तांकां नवें नांव दिलें, ती एकामेकाक उलो करूंक लागली. अब्राम आनी सारा म्हणजे फादर एंड मदर ऑफ मेनी नेशन्स, रायट? सो ती कितें करूंक लागली? इमॅजिनेशन प्लस भावार्थ उलोवंक लागली, रायट? ह्यो तिनूय वस्तू थिंगा घडल्यो अब्राहमाच्या आनी साराच्या जिवितान. फर्स्ट तांकां देवाचे उतर येयले. उतर म्हणजे कोण आतां? वर्ड म्हणजे कोण? जेजू. सो जेजूचे उतर येयले अब्रामाक आनी साराक. आनी अब्रामाक सांगलें, जितली मोडबार नोकेत्रां आहाय तितली तुजी सोसोत, तुजेशी मेजूंक जाता जाल्यार मेज. सो अब्राहमाचें नांव अब्रमसून अब्राहम केलें आनी सारायसून सारा केलें. सो ती एकामेकाक अब्राहम आनी सारा म्हणून उलो मारूंक लागली. म्हणजे तांचे नांवाचें मिनींग फादर ऑफ मेनी नेशन एंड मदर ऑफ मेनी नेशन, मेनी डिसेंडंट्स. सो भावार्थ रिलीज करपाक लागली. प्लस इमॅजिनेशन. आनी आयज तांचें इमॅजिनेशन जनरेशन्स टू जनरेशन्स, रायट? ताचे सोस्तीक एंड आसा ना. यस, द डिसेंडंट्स ऑफ अब्राहम, रायट? इवन जेन्ना गोलायत, हांवें इतल्यो स्क्रिप्चर्स शेअर केले, पूण बायबलार इतले एग्जाम्पल्स आहाय आमकां. थँक यू लॉर्ड जीसस. गोलायत तो एक ज्यू आसलेलो आनी मिडियनाइट्स तेका येवन सोतायताले. ते दुसरे ट्रायब ते येवन तांची कॅटल मारताले, तांचे पीक विबाडटाले.
आणि तो गिदियोन न्हू भिवोन जिवीत जियेतालो रातचे ते आपल्याचे हार्वेस्ट कोत्ताले कितें काम करचें आहा तें रातचे भिवोन कोत्ताले पूण जेन्ना एंजल ऑफ गॉड येयले देवान आपल्याचे उतर धाडले आनी गिदियोनाक सांगले यू आर अ मायटी वॉरियर ऑफ गॉड कितें दिलें तेका एक इमॅजिनेशन एक पिक्चर दिलें रायट आणि ते वखदाक सोन न्हू गिदियोन आय थिंक ऑलमोस्ट 600 people ही वन द विक्ट्री सो आमी आमचे इमॅजिनेशन चेंज करूंक जाय Yes. So the key, if your mind cannot see it, your faith cannot hold it. See yourself the way God sees you, healed, blessed, anointed, victorious and prosperous. गुडे संसार तुका म्हणत यू आर गुड फॉर नथिंग यू आर अ लुजर बट देवान तुका एक इमॅजिनेशन दिला एक की दिल्या बायबलात देव म्हणटा आपण तुका म्हणटा ब्युटिफुली क्रिएट केला युनिक क्रिएट केला आपण म्हणटा तुका चूज केला तुका मागला इवन संसार सांगता यू आर गुड फॉर नथिंग जेजूचे उतर म्हणटा तुका हांवें मागला आय हॅव चुजन यू अँड दॅट इज युअर इमॅजिनेशन जेन्ना मिसाक आमी वयता मीस काबार जालें म्हणटकच पाद्री म्हणटा वचत आनी शिव वर्तमान परगट कराय दॅट इज अ इमॅजिनेशन आमकां जण एकल्याक एक बी अ की इमॅजिनेशन आमी इमॅजिन कराय दॅट वी आर द प्रिचर आमी देवाचो शिव वर्तमान परगट करता आमी उजवाड जेजूचो उजवाड आमी लोकांक प्रकाशताय थँक्यू जीजस सो थर्ड की सगळ्याक अंडरस्टँड जाली भावार्थान स्ट्रॉंग करपाची टू फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ सो फोर्थ की आमचो भावार्थ वाडोवपाक वाडोवपाक म्हणजे स्ट्रॉंग जावपाक टू बिल्ड अ फेथ देवा भाशेन भावार्थ वाडोवपाक चडोवपाक इज टू प्रे इन टंग्स आमकां जूड चॅप्टर 1 वर्स 20 सांगता बट यू बिलव्ड building yourself on your most holy faith आणि most holy faith कोणाक हा सिस्टर कॉनी जेजूक राईट देवाचो his faith is most holy faith so जेन्ना आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स उजार करता कितें जाता हिंगा पळय but you beloved building yourself up on your most holy faith praying in the Holy Spirit AMP आमकां सांगता but you beloved build yourself up on the foundation of your most holy faith continually progress rise like an edifies higher and higher pray in the Holy Spirit so जितले तू विचित्र भासांनी उलयता तितले तू कितें जाता तुजो भावार्थ स्ट्रॉंग 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 करता it builds it strengthens your faith कित्याक ती विचित्र भास आमकां समजता 1 Corinthians chapter 14 verse 2 आमकां सांगता जेन्ना आमी विचित्र भासांनी उलयता गिफ्ट ऑफ टंग्सांनी उलयता आमी कोणाशी उलयता मनशाशी ना कोणाशी उलयता देवाशी सो देवाकडे ते म्हणटा आमचे मनान म्हणटा कांय पात ना आमकां कांयच समजना पूण आमी बापाशी उलयता सो जेन्ना आमी विचित्र भासांनी उलयता जरी हुंचे एरियान आमी फाटी हाय लेक हाय हुंचे एरियान आमकां कोण मागता आमचे पासत पवित्र आत्मा गुटांनी उलयता रायट मिस्ट्रीज उलयता आनी जितले तू गिफ्ट ऑफ टंग्स तू उलयता you are building up on the most holy faith म्हणजे जसो बापाचो फेथ आहा होली फेथ तुजोय तू ग्रो करता बिल्ड करता आता एक्झाम्पल सिस्टर कोणी तू घरान फोन चार्ज कोन्ना फोन चार्ज कोन्ना जाल्यार कितें जातलें उजार करपा मेवतलो आतां तुवें सारकें 100 रुपीजाचे 300 रुपीजाचे रिचार्ज केला तुजेशी आयफोन हा ओके पूण तो तू फोन चार्ज करना तो फोन चलतलो कसलो फायदो आसतलो इतलो आयफोन घेवन रिचार्ज करून कसलो फायदो आसतलो ना सो सेम लायक दॅट जशी आमी आमचे फोन डेली चार्ज करताय प्रेइंग इन टंग्स चार्जीस आर स्पिरीट बॅटरी आनी स्पिरिटान कितें आहा फेथ आहा रायट सो हिंगा की नोट
tongue strengthens your faith from the inside. So दिसाक I don't want to give time limit कित्याक आमचे फॅमिलीशी जेन्ना आमी उलयता आमी टायम लिमिट सेट करता काय आमच्या मायंडान की 1 hour हांव टांगसान उलयतलें 10 minutes आय मीन 1 hour हांव म्हज्या घोवाशी म्हज्या मायशी म्हज्या भुरग्यांशी उलयतलें 10 minutes हांव म्हज्या मायशी पायशी उलयतलें आमी असो टायम लिमिट सेट करता आमच्या मायंडान ना पूण जेन्ना गिफ्ट ऑफ टंग्स येता इमिडिएटली कितें फर्स्ट येता टायम लिमिट रायट Thank you, Lord Jesus. So, Maka, I don't want to, go on time limit. So, जसो तुमकां पवित्र आत्मा एनकरेज करता सरेंडर युअर टंग अटरन्स उतरां तो दिता आनी जितले तूं विचित्र भासांनी उलयता हिंगा आमकां प्रॉमिस आहा यू आर बिल्डिंग युअर सेल्फ अपॉन द मोस्ट होली फेथ आनी होली फेथ देवाचो सो जितले तूं टंग्सान उलयता हिंगा बरयलो आहा यू आर एडिफायींग हायर एंड हायर थँक यू लॉर्ड जीसस सो फोर्थ की सगळ्याक समजले थँक यू जीसस आता फिफ्थ की कितें व्हेरी इम्पॉर्टंट की ग्लोरिफाईंग एंड मॅग्निफाईंग गॉड देवाक ग्लोरिफाय आनी वाखाणपाचो आनी तेका मॅग्निफाय करपाचो मॅग्निफाय म्हणजे कितें सांडू सिस्टर कोनी आमकां मॅग्निफाईंग ग्लासीस आसताय रायट आता सपोज बायबलाचेर उतरां बारीक आहाय आनी ती वाचूंक जायना जाल्यार आमच्या ग्लासीसांक देखून ते मॅग्निफाईंग मिरर आसताय रायट आय डोंट नो कॉन्क्लेव कितें म्हणटा तेंकां ते मिरर आसताय ते व्हडले करून दाखोवपाक रायट सो आमी दिसाक कोणाक मॅग्निफाय करता काय आमचो हेल्थ रिपोर्ट आमच्या नेबरान जे आमकां कितें म्हणलां ते आमच्या फॅमिली मेंबर्सान आमकां कितें टॉन्ट मारला ते ओ फायनान्शियल स्टेटमेंट कितें मॅग्निफाय करता काय आमी ओ देवाक मॅग्निफाय करता काय जे देवाचें उतर आमकां सांगता जो देव आमच्या जिवितान आहा ते सो फिफ्थ की इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिंगा बरयलां बाय ग्लोरिफायींग एंड मॅग्निफायींग गॉड आता अब्राहमाचोच एक्झाम्पल घेया आमकां रोमन्स चॅप्टर 4 आमी वर्स 17 सावन देखून वाचल्याक जाता थिंगा बरयलां वर्स 20 ही डिड नॉट वेवर एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ हांव ती स्क्रिप्चर वाचता थँक यू लॉर्ड जीसस ओपन करता रोमन्स चॅप्टर 4 so hinga baraila Romans chapter 4 verse 18 son वाचता thank you Lord Jesus Abraham believed and hoped even there was no reason for hoping and so became the father of many nations just as the scripture says your descendant will be as many as stars. He was then almost 100 years old. But his faith did not weaken. When he thought of his body, which was already and partially dead, or of the fact that Sarah could not have children, his faith did not leave him, and he did not doubt God's promises. His faith filled him with power, and he gave praise to God. Thank you, Lord Jesus. So, हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता अब्राहमाक म्हणटा कांयच होप आसोंक ना कसलें रिजन आसोंक ना कित्याक ताची वर्सां आतां कितें जाल्ली 100 years old जाल्लो रायट कूड उस्कोच जाल्ली ओके फिजिकली डेड साराचो कुसवो डेड सो कसलो होप आहलेलो सिस्टर कॉनी Ata in this 25th century, Isaiah काळाक at this present age, तुवें आनी मोज्यान imagine करूंक जाता 100 years old and 99 years old women, becoming parents. सांग? ना. So, thank you Lord Jesus. Abraham आनी साराचो कुसवो मेल्लो. होप आसोंक ना.
पूण हिंगा एक चावी हा. हिंगा कितें बरयला his faith did not leave him. कसो ताजो भावार्थ इतलो घोट जालो. पयले देवान उतर धाडले म्हणजे जेजूचे उतर धाडले. उतर म्हणजे जेजू. आमी वाचला रायट गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 आमकां सांगता सुरवातेक तान उतर आहलोले रायट. In the beginning was the Yes. word was with God and God was word. जेजूच उतर. सो उतर अब्राहमाक आनी साराक धाडलेले. आनी जेन्ना उतर धाडलें भावार्थ येयलो आनी सेकंड कितें जालें तेंची नांवां चेंज केलीं. भावार्थ रिलीज केलो. अब्राहम आनी सारा म्हणलें म्हणजे फादर ऑफ मेनी नेशन्स मदर ऑफ मेनी नेशन्स. सो ती एकमुखल्यान भावार्थान उलो करूंक लागली. फादर ऑफ मेनी नेशन्स मदर ऑफ मेनी नेशन्स. थर्ड कितें जालें इमॅजिनेशनूय दिलें की स्टार आनी दर्यार रेंव आहा तितली तुजी सोसोच जातली म्हणून सारकें. आनी उरलोलो तांचो भावार्थ कसो स्ट्रेंथ जालो. यू नो वर्स 20 आमकां सांगता ही did not waver at the promise of God through unbelief. Unbelief ताणें घेवंक ना. कसो unbelief घेवंक ना but was strengthened in faith. कसो ता फेथान स्ट्रेंथ जालो giving glory to God, worshipping God. सो आमचो भावार्थ कसो स्ट्रेंथ जातलो बाय गिविंग ग्लोरी टू गॉड. इवन ताचें सिट्युएशन होपलेस आहलोलें. कांयच होप आसोंक ना. पूण ताणें कितें प्रॉब्लम उलयलो. साराचो कुसवो डेड म्हणलो प्रॉमिस दिल्लो एट द एज ऑफ 75. केन्ना प्रॉमिस दिल्लें? 75 एजीर. केन्ना बापूय जालो? 100. सो इतली वर्सां ती कितें करताली? अब्राहम, सारा, मदर ऑफ मेनी नेशन, फादर ऑफ मेनी नेशन. उतर येयले, जेजूचे उतर येयले, भावार्थ येयलो. फर्स्ट की भावार्थ येयलो. सेकंड भावार्थ रिलीज केलो. कसो रिलीज केलो? नांवां चेंज केलीं. अब्राहम आनी सारा मदर ऑफ मेनी नेशन, फादर ऑफ मेनी नेशन. ती एकामेकाक उलो कोत्ताली. इमॅजिनेशन दिलें जितली मळबार नोकेत्रां आनी दर्यार माती तितली तुमची सोसो डिसेंडंट. फोर्थ की आमकां दिसली. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू लॉर्ड. आनी फिफ्थ की आमकां दिसता यू नो स्ट्रेंथनिंग. कशी ती स्ट्रेंथ जाली. कसो तेमी इतली वर्सां विथ पेशन्स एंड एंड्युरन्स कशी काडली बाय गिविंग ग्लोरी टू गॉड. आमकां इतली वर्सां रावंक जाता आहलें सिस्टर कोणी 75चे प्रॉमिस दिलो 100चे फुलफील जाला. इतली वर्सां तेमी ग्रंबल केलें ना. तेमी कितें दिलें देवाक वाखाणलो गिविंग ग्लोरी टू गॉड. आनी आमकां वर्स 21 सांगता ही वॉज एब्सोल्युटली शुअर that God will able to do what he has promised. He was absolutely sure. That word absolutely sure. सो इतली वर्सां त्याचो भावार्थ कसो इतलो मजबूत जालो. कसो इतलो स्ट्रेंथ जालो बाय गिविंग ग्लोरी टू गॉड. आमी आमच्या दिसाक एवरी डे इन दिस 24 hours आमी कितें मॅग्निफाय करता गाय. Psalm 34:3 आमकां सांगता ओ मॅग्निफाय द लॉर्ड विथ मी and let us exalt his name together. डेविड आमकां सांगता ताचें नांव म्हणटा वाखाणाय मॅग्निफाय कोराय. आमी दिस मॅग्निफाय वर्ड इज ब्युटिफूल. मॅग्निफाय म्हणजे आमचे जोण एकल्याच्या जिवितान आमी कितें मॅग्निफाय करता गाय. प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, माउंटन्स, लॅक वो आमी देवाक मॅग्निफाय करता. जशें अब्राहमाच्या जिवितान इतली वर्सां प्रॉमिस दिल्लो पूण कुसवो मेलोलो. एज जालेली पूण ताणें कितें केलें. कसो ताजो भावार्थ स्ट्रेंथ जालो बट वॉज स्ट्रेंथन इन फेथ बाय गिविंग ग्लोरी टू गॉड. सो एवरी डे उठोन आमी देवाक वाखाणटा. इवन तुका लॅक दिसता तूं म्हणटा इवन तुजे हेल्थ रिपोर्ट तुका तुजेशी उलयता पूण तूं म्हणटा बापा हांव तुका वाखाणटा. हांव तुका दिनवासता. हांव ते इस्रायल पोरचे भाशेन न्हू. इस्रायल पोरचेन कितले मिरिकल्स पयले रायट. रेड सी डिपार्ट केले. प्लेग्सांतले तांकां निवारली. रेड सी डिपार्ट करून सुके जोमींतल्यान तेंचे माथ्याचो केंस आनी पांयाची बोटां पासून ओली जावंक नाय.
सुके जमनींतल्यान तांकां भायर काडली. तांकां दिसाचें वत लागूंक दिनासलो, रातचो सोनरीम तांकां हट जावंक दिनासलो. तांकां माना कोयल्स मेवताले, उदो मेवतालें. पूण तांणी जेन्ना देवान तांकां प्रॉमीस लँड दिलें विथ मिल्क एंड फ्लोईंग विथ मिल्क एंड हनी, प्रॉमीस लँड वचोन कॉन्कर कर म्हणलें ऑलरेडी तांकां दवरलोलें. पूण तेमी कोणाक मॅग्निफाय केलो? जायंट्स म्हणलें, रायट? कोणाक वाखाणलो? जायंट्सांक म्हणलें. वी आर लायक अ ग्रास हॉपर. तांणी इमॅजिनेशन कितें केलें तांचें? देवाची भुरगीं म्हणून ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर कित्याक सैतान तेन्नाय आहलोलो आनी आतांय आहा. सैतान तांकां चिंतना दितालो, पळय ते जायंट्स, ते येदे व्हडले मनीस. पूण तेमी नियाळ करूंक ना की देव आमचो केदो व्हडलो तो. देवान येदे व्हडली मिरेकल्स दाखयले. तेमी ती मिरेकल्स पळयलें. भांगार आनी विथ प्रॉस्पेरिटी ते इजिप्तांतल्यान तांकां भायर काडलेलीं. पूण तेमी इमॅजिनेशन तांचें चेंज करूंक ना. ती भिरांत उलयतालीं. आनी सेकंडली, इन्स्टेड ऑफ मॅग्निफायींग गॉड, तेमी जायंट्सांक मॅग्निफाय केलो. मॅग्निफाय म्हणजे ताका व्हडलो 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 केलो जायंटाक, आनी देवाक धाकटो केलो. सो आमकांच विचारपाक जाय, आमी कोणाक मॅग्निफाय कोत्ता आमच्या जिवितान? टू आवर प्रॉब्लम्स? कित्याक देवान सांगलां, फायट अ गूड फायट ऑफ फेथ. ऑपोजिशन आहा, सैतान आसा, आमचो एनिमी सैतान. तो तुका चिंतना दितलो, दुबाव दितलो, थॉट्स दितलो. Thank you, Jesus. So when you praise God, you shrink the problem and enlarge God in your heart. So आयची शिकवण सगळ्याक अंडरस्टँड जाली? Thank you, Jesus. So praise is the weapon of faith. पांचूय की सगळ्याक अंडरस्टँड जाल्यो? Yes, sister. Thank you, Lord. So we'll do the thanksgiving. Thank you, Jesus. We'll do the thanksgiving prayer, okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Abba Father, we thank you for your powerful word that has strengthened our faith today. Thank you for teaching us that faith must be built, fed, exercised, spoken, and seen. Lord, we thank you for the 5 keys you reminded us today. The first key is faith come by hearing, and hearing by the word of Christ. So thank you, Lord Jesus. We commit to hearing and feeding on your word daily. Faith must be spoken. Second key, we will speak life. We will speak the promises which are yes and amen, and declare what you say about us, not what we feel. Third key, we must see imagination. We choose to imagine ourselves the way you see us, healed, blessed, victorious, and more than a conqueror. Fourth key, by strengthening, by building our faith, by praying in tongues. Thank you, Lord Jesus. We will build ourselves up in the Spirit every day. Fifth key, faith grows when we glorify and magnify you, God. We will praise you about every situation, about every difficulty, because you are greater than any problem. Thank you, Abba. Thank you, Lord Jesus, for reminding us that our fight is not for victory, because Jesus has already won, but our fight is to maintain our faith and to keep our eyes fixed on Jesus. We seal every word we receive today under the precious blood of Jesus, so no Satan can steal this seed from our heart. We give you all glory, all praise, all honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen.